उत्सवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। मगो पक्ष, गोवा सुरक्षा मंच, गोवा प्रजा पार्टी, शिवसेना ह्या चारूय पक्षांची अधिकृत युतीची घोषणा 10 जानेवारीक जातली अशी माहिती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांणी दिल्या। आरडीएक्स कोऑग्री वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। गोवा सुरक्षा मंच आणि शिवसेना आणि गोवा प्रजा पार्टी अशा पद्धतीच्या 4 समविचारी पक्षांची युती जाल्ली आसा ती घोषित जातली 10 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर संयुक्त पत्रकार परिशद घेतली वतली आणि ते हातून युती जाहीर जातली। सगळ्या घटक पक्ष जे आसा त्या सगळ्यांनी गोंयचे हित जावपाच्या दृश्टींतल्यान एक म्हणजे मातृभाषाची द्रोह करणारो भारतीय जनता पार्टी हो पराभूत जसो जावपाक जाय, तशेंच ताका पर्यायी म्हणून सरकार सुद्धा सत्तेचेर येवपाक जाय। ह्या दृश्टींतल्यान ह्या युतीचो विचार जो आसा तो सगळ्यांनी मेळून केल्लो आसा। आमकां खात्री आसा आमी सगळे जाण मेळून जवळ 35 सीट्स किंवा 36 अशा लढोवपाचो निर्धार केला एकजुटीन आणि एकूण लोकांचो कल पळयल्यार म्हाका खात्री दिसता की आमी ही युती जी आसा ताचें सरकार फुडल्या आघाडी येवपाचें आसा हें निश्चित रुपान आमकां दिसता। तो गोवा प्रजा पार्टीचे श्री पांडुरंग राऊत हांचो आमी डिक्लेअर केल्लो। खंयचेंय हें जावच्या पयलीं युती जावच्या पयलीं पांडुरंग राऊतांनी अनकंडिशनल सपोर्ट म्हणून डिक्लेअर केल्लो प्रेस कॉन्फरन्सांत आणि खरेंच तांचें तशें आशिल्लें ते एक अनुभवी कार्यकर्ते आसात आणि बरींच पदां भुशयिल्लीं आसा, माजी मंत्री आसा, तांच्या अनुभवाचो आमकां फायदो जातलो। गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन केवळ भाजप उमेदवारांक पाडप इतलेंच आमचें लक्ष नाशिल्लें। सरकार बनोवपाक जर जाय जाल्यार एका काळाचेर राज्य केल्लो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा सारकें सरकार जो आसा तें परत येवचें ह्या हातूंत अशें आमकां दिसतालें आणि म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें शिवसेनेन उद्धव ठाकरे, संजयजी राऊत खासदार हांणी युती करपाची म्हजे कडेन सगळे अधिकार म्हजे कडेन दिल्ले प्रेस कॉन्फरन्सांत।